लोकांक सगळ्यांक मेसेज धाडपाक आख्या गोंयच्या की आमी सगळे जे पळय काँग्रेसाचे एस्पिरंट कॅन्डिडेट आसलेत नांवां जाय नांवां घेता जावं जोझफ बाब आग्नेल बाब शाहू बाब आनी हांव एंथनी मिनेझीस हे आमी एस्पिरंट काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट आसले आनी आयज पासून बरोबर रावल्या बरोबर रावता म्हटलेले आनी आयज पासून रावल्यात एकलो कोण येयलो लुंगी घालून येयलो एकलो कोण आनी कितें सांगलें नो 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 नथींग डुईंग द ब्लॉक वील डिसायड अहें दाखोवन दिलें की ब्लॉक वील डिसायड आमी रावले कसलो ब्लॉक तो खबर ना म्हाका ब्लॉकूय खूब भाशेन आसता भांगराचे ब्लॉक आसता आनी पयशाचे ब्लॉक आसता त्याचो कसलो ब्लॉक आसा म्हाका खबर ना तो कोण लुंगेकार येयलो पळय तो आनी एकल्या कोणा म्हाका मनशान म्हटलें न्ही आयज उतरां म्हाका उडास येतात अरे बाबा तो पळय येयला लुंगी घालून तो खूंयसान येयला रे तो जेलीनसान भायर येयला म्हणून बरे मनीस जेलीन आसतात लायफान म्हाजेर केन्ना एक कंप्लेन ना कोणे पुलीस रिकॉर्ड क्लीन कोणे एक कंप्लेन पासून करूंक ना म्हाजे केन्ना लायफान जाल्यार पंचायतीन पासून वायट केला म्हणून हांव शेजार सालमारा लोकां आसतना बरें करून दिलां आदी म्हटल्यार आतांय म्हणटा दीस डर्टी पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी आयज सांगता तुमकां हांव रावलो हे पळय सगळे लॉयल रावले देर इज डिफरंस बिटवीन लॉयल्टी आनी रॉयल्टी हे काँग्रेसाचें लॉयल्टी ना रॉयल्टी हा रॉयल्टी सगळे येयले कित्याक ना पळयलें हांव उगीर रावन पिसो को पळयतालो कितें नाटकां चलता पळय काँग्रेसाची आनी अशें दिसलें की लायफान एक व्हडली मिस्टेक केली तेंचे बरें रावन सगळे एकलो सांगता म्हाज्या सिटार म्हणटा कोणाक आनी कोणाय बसयलो तेंच्याच मनशान फातोड्डा म्हणटा हें केलें एलायन्स केलें आपल्याक म्हणटा सीट गेले आपल्यान ही बसपाचो तोय तयारी करतालो कसल्यो इलेक्शन जिखपाचें नशिबच ना तेज्या तो तयारी करतालो आपलो फुडलो फ्युचर सीएम जावंक तेंचे भितर आनी हे दुसरें सांगचें म्हणल्यार कितें दुसरो भोंवता एकलो कोणा बायलेचो पालवाचो कुडको बांदून भोंवता कोण तो खबर आहा तो भोंवता सगळ्याक आपूण सीएम जावपाक आमकां डिवायड एंड रूल करता हो बरो न्हू तो बरो न्हू सगळे टिकेट म्हाका वयतात सगळे एस्पिरंट कॅन्डिडेट पळय ते टिकेट मागतलेत आग्नेल वयतलो आपल्या उंचान धरून आग्नेल जोझफ कोणाक धरतलो शाहू कोणाक मेळटलो हांव कोणाक मेळटलो तें हा आमी सांगला सगळे ट्राय करया पूण एकामेकाची घाण मातशी न्हू बरोबर रावले तेणी केन्ना डिसिजन घेवंक जाताले दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसी मनीस आसात एस्पिरंट कॅन्डिडेट आसात कुशीन फिक्सिंगाक करतात बरोबर रावना मिटिंगेक बसता एकलो थीम बसता एकलो दुसरें बसता आमी सगळे बरोबर रावल्या कोणाकूय टिकेट दी बरोबर आसतलें म्हणून आयज कितें जालें आमकां कितें पिशान काडलें तुमी सोदमतात कितें दुसरो मनीस हाडटल्यात हांगा बसयतल्यात आनी आमी कोंगटकार कॉन्स्टिट्युएंसी जिखोवन हाडटले कळटलें आतां येतलो देवस्थान आनी कळटलो संवसार आयज सगळ्याच्या गाडीक तांती तेंकलां येतले सगळे वोट मागपाक पार्ट्यो कोणें केल्या मनशांनी पूण मनशाक रोसला देवान तो मनीस डिसिजन घेतलो आमचे पार्टीन आमकां बरो मनीस जावो देवसार नाका आयज पळय कोण तो आमचे आयकोन तो लोक हें करता तेंचें केन्ना बरें जावचें ना लोक आमकां खबर आहा आमचे बरोबर आसतात सगलो लोक आहा नांव घेयना पळयात तुमी सोदमाशात एंथनी एकल्या कोणाक हें टिकेट दिली एंथनी पावचो ना हांवें पयलें सांगता इट इज नाव वर नेवर फॉर मी आनी डर्टी पॉलिटिक्स हांव करचो ना सगळ्यांचें कितें उलोवप आसतात हो तेका बरो तो तेका बरो आसतात म्हाजें सगळें बरें उलोवचें ना पूण हांवें संवसारान कोणाक लोकांक वायट करूंक ना केन्नाच आनी हेजे फुडें केन्ना करचो ना जातलो जाल्यार हांव देवाक तो जाय आनी सगळ्यांक जाय जाल्यार एक पिपल्स एम एल ए जावंक ना गोंयांत तो पिपल्स एम एल ए म्हणटा एंथनी मिनेझ जातलो नाल्यार केन्नाच जावचो ना लोकांक सुखान दुखान आसता पळय तो मोठे कोसाक भोंवता पळय तो डिसिजन घेतलो लोक हांव एम एल ए जाय जाल्यार सगळे एम एल ए आसतलेत एकलो एम एल ए म्हणून एक्ट करचो ना सगळ्यांक बरोबर रावतलो लेट द डिसिजन बी टेकन बाय द पीपल बाय द वोटर्स ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएंसी थँक्यू आमकां इट वॉज अ सरप्रायज कोणें फातर मारलेल्या भाशेन राती आमचेर जालो की दरेपेन 8:30 रातच्या इंडक्शन जालें रायट ऑफ हे आमचे म्हणटा तेका कचरो आदलो कचरो मंत्री तेका भितर घेतलो आनी आमी अजाप जाले इतलें काम करून आमी इतले पांय जोरून स्टार्टेड कॅम्पेनींग आनी काँग्रेसान आमकां सांगलेलें वचत म्हणटा तो
लुंगीवालो, मागीर दुसरो तो दिनेशराव गुंडूराव म्हणटा तो, आनी दिगंबर कामत, गिरीश, हे सगळे म्हाका हे दिसले की हे नंबर 1 फोटींग म्हणून. हांव आयज कित्याक म्हणटा फोटींग की आमी काँग्रेसवाले 10 वर्सां आमी हेच्या उपरांत काँग्रेसाची नासले, 10 वर्सां, आनी 10 वर्सां आमी आमचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा, आनी अन्याय जावन पासून आमी काँग्रेसाचेरूच आसले. आमचे ऑफिस आसले, ऑफिसाचेर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, म्हाजोय फोटो आसलो, रायट. पूण आमचे एक काँग्रेस लिडर पासून आमच्या ऑफिसान येवन मिटिंगी घेतल्यो सगल्यो. आयज आमकां सांगनासतना कचऱ्या मंत्रीक भितर घेतलो आदल्याक. सो आमी चड दुखी जाले. पूण एनिवे दुखी जाले ते सोड, आमी आमची कितें शक्ती आहा ती आमी सोडूंक ना. आमी फुडें वयतले, आनी फुडें कितें वयतले ही तेका सारकें तेका लिसांव शिकोवपाक. बाबा तो खंय आहा तो काँग्रेसान येवं न्ही, नो प्रॉब्लम, आमी काँग्रेसांतले भायर सरतले. कित्याक व्हडलो मनीस आमकां नाका, कित्याक आमचेर जे कोण काँग्रेसवाले आसले इतलो तेंप तेंचेर अन्याय केल्लो आसा तेणेन. तेंचेर एक ना एक केस घालून तेका तुमी जाणा कितले जाले ते प्रेसवाल्याक आनी सांगपाची गरज ना, रायट. आमचेर इतले करून तरी पूण आसतना काँग्रेसान तेका घेतलो. आमकां सांगताले आयज मिटींग आहा, फाल्यां राहुल गांधी आहा, परवा प्रियंका येता, आनी कितें जाता, सगल्याक आमी गेल्ले आसा, रायट. इवन कॅम्पेनींग स्टार्ट केलें. इवन ते म्हणले तुमचे कमिटीज धाडात. आमचो एक्टीव मेंबर, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हाजे जीव खातालो, अरे बाबा दिना काय, सद्याक राव, म्हाका तेंचें बरें लागना. पूण तरी पूण आसतना हांवें ताका दिल्ले, फकत 3-4 वाड्याचे दिवंक नासले आतां, खरें सांगपाचें म्हणल्यार. आनी हे काडटले ते, आनी काडून ते कचऱ्या मंत्रीक आदले ते दितले म्हण तेजे हात पांय घोड करपाक. इवन देन तूं तेजे हात पांय कितलेंय घोड कर, हांव आसा. आय एम ऑल्सो एस्पायरींग कॅन्डिडेट, रायट. एंटनी ऑल्सो एस्पायरींग कॅन्डिडेट, Agnel is also an aspiring candidate, Sahu is also an aspiring candidate. But we are all together till date. आयज पासून आमी आयज आमचे सपोर्टरांक घेवन एक ब्लॉकाची एक मिटींग घेतली आमी, आनी अशें चाललें बाबा आमी कितें करपाचें तें. सो हें तुमकां आग्नेल सांगतलो आमी, तेणेंनी कितें सांगलें तें आमकां. पूण एकूच सांगूंक सोदता, जे काँग्रेसान आमकां केलां न्हू, Congress will be sold for 30 naya paisa by the Kachra Mantri who has come in Congress yesterday evening at 8:30. Judasan आमच्या जुदासान जेजूक इकलोलो 30 नाड्यांक. तसोच हो रातचो येयला, एका भितर घेतला, आनी रातचो 8:30 येयला, रायट. तेका भितर घेतला. आनी हांव तुका सांगता, जर तर ही काँग्रेस पार्टी काबार जायना गोंया जाल्यार तूं म्हाजें नांव जोजफ सिक्वेरा म्हणून नांव दवरचें न्हू. एक काँग्रेस पार्टीक खबर ना की मायकल लोबो कितें तो, वो कचरो मंत्री कितें तो तेणेन 10 जाण MLA गेलेले, 10 जाणां MLA गेलेले आनी काँग्रेसाक सकला उडयलेले, आनी आपूण मंत्री जाल्लो, आनी तेकाय निमाणें काम दिलें कसलें, कचरा मंत्री, रायट. आयज म्हाका दिसता जर तर बाय मिस्टेक येवचेच ना रे काँग्रेस आनी तेंचे सीट येवचेच ना, बाय मिस्टेक इवन मायकल तरी तितून आसत जाल्यार मायकल म्हणून येवपाची. आनी तुमी आमकां एक गोंया कितें जालां की Michael is a leader, supreme leader. No, Michael is not a supreme leader in Kalangut. We are supreme leader in Kalangut. We are supreme leader, and we are there. Right? आयज तो काबार जाल्लो आसा, त्या पासत तेणें 30 नाण्यांक तेणें आपणे भितर सरला 30 नाणे ते काँग्रेसाक दिवन, आनी ही काँग्रेस काबार करपाक तेणें तो फुडें सरला. इतलेंच म्हणटा. डिसिजन तुमी सांगा. See,
पळय आमचें आतां डिसिजन जालां, डिस्कशन जालां आनी त्या डिस्कशना प्रमाणे वी हॅव डिसायडीड टू रिजायन द ब्लॉक. आयज आमची ब्लॉकाची मिटींग आसली. द ब्लॉक वील रिजायन टुडे. काल कावुकान गेल्ला एका, हांव तुका कितें घाई आसली पळय ती, आयज उजवाडा भितर घेवं येताले, तो आमकां सगल्यांक कावुकान घालपाकूच येयला. हांवें काल फेसबुकाचेर कोण कमेंट मारले, आग्नेल आतां कित्याक उलयतात, आनी आतां उलोवंक ना. 1 वर्स आदीं सांगतालो हांव दिगंबर आमची पार्टी काबार करतलो म्हणून. दिगंबर फाटीं उलयतालो तुमी पळयलां, विटामीन एम म्हणून. हेंच्या मदीं लॉयल्टी म्हणटा ती आनी कांय उरोंक ना. फकत विटामीन एम. आनी कसली विटामीन एम पळय, गिरीशाचें हांव सदमता, कित्याक तो एक भिकारी कहो. गिरीशान आपणाचें लायफ स्टार्ट केलां इम्पर्सनेटींग ए पुलीस ऑफिसर आनी हप्ते घेतालो हांगा चॅक पोस्टाचेर. दॅट इज केस म्हाका घालिल्ली तेजेर. सो तो एक भिकारी कितें बारीक करता तें आय कॅन अंडरस्टँड. दिगंबर 35,000 crores स्कॅम करून, जायकाचे स्कॅम करून, सगळे स्कॅम करून, तरी तुका विटामीन एम जाय बायलां कडले. आनी कसले ड्रग्साचे आमी सांगला तशें आतां म्हणना हें आमी मायकलाक घेतला म्हणून मायकल आमी भोंवता आसतना स्टार्ट केला तेन्ना सावन सांगता. आनी हांवें 6 म्हयने आदीं सांगलेलें, इट इज देर ऑन सोशल मिडिया, की हो दिगंबर आनी दिगंबराची मायनींग माफिया, काजिनो माफिया, फॉर्मालीन माफिया आनी मायकलाची ड्रग माफिया आनी एक बिल्डर्स लॉबी, हे सगळे एकठांय जावन गोंय इकूंक भायर काडला म्हणून. आमचे लिडर हांगासरले कर्नाटकाचे येता तो गांडू कोण येयला तो एकलो येयला. तो आमकां सांगताले पळय लॉयल्टी वील बी रिवॉर्डेड. तो दिसताच सारको गांडू कहो. सो आमी जाणा आसले, आमकां दुवा पडलेलो, पूण आमी लॉयलिस्ट म्हणून आमी अशे रावलेले. म्हाका कळतालें तेंचे हें जाता ते हिसपान आमकां घात कोत्तेले म्हणून आमकां हें आसलें, पूण आमी लॉयलिस्ट म्हणून तरी रावलेले. आतां तरी आमी रावपाचें. आनी कोणाकूय तिकेट दिलेली, आमचे 3 जाणांक सोडून आनी कोण बरो मनशाक दिलें, तरी आमी काँग्रेसीन रावपाचें. पूण दिले कोणाक तुमी? जेका आमी सदांच सांगताले हो ड्रग्सांनी आहा, हो प्रॉस्टिट्युशन आहा, हो डान्स बारांत चलयता, हो सोदा लोपाचें हें फोडपाक हो आहा, आमच्या लोकलाचें हें करपाक, लोकांची बाटां कब्जा करपाक आहा, त्या मनशाक तुमी घेता आनी यू एक्सपेक्ट अस टू सपोर्ट काँग्रेस. वी कॅनॉट डू दॅट. आमच्या कावजान काँग्रेस आहा, पूण तूं चोरांक हाडून तो सांगशी आमकां काम कर म्हणून. तूं एक दिगंबर एक चोर तो चोरूच. द कोर्ट इज सेईंग दॅट ही चार्ज शीटेड. हांव म्हणना, ही चार्ज शीटेड बाय द कोर्ट. हय. आनी पर्रीकार सारको आसलो जाल्यार जेलीन वचपाचो. इनफॅक्ट आय वॉज मेंबर ऑफ द पब्लीक अकाउंट्स कमिटी. पर्रीकार वॉज द चेअरमॅन. तेन्ना आय वॉज ओन्ली वन. आनी म्हाका दूख लागता की हांवें हें गोंयांक एक व्हडलें वायट केलें म्हणून. हांवें ते हेचेर सायन मारूंक ना. हांवें सायन मारलेली दॅट रिपोर्ट वूड हॅव बीन प्रॉपर्टी ऑफ द हावस एंड दीस फेलो वूड हॅव बीन इन जेल. दिगंबर हे पर्रीकार म्हाजे भशेन झगडोंक येयलो थिंगा. कित्याक सायन मारली? सगळ्यांनी मारलेली. फ्रांसीस सिल्वेर, विक्टोरिया, एडवोकेट फ्रांसीस, एक मेंबर्स ऑफ द कमिटी, सगळ्यांनी मारलेली. हांवें मारूंक ना कित्याक हांवें वाजूंक जाय म्हणून. आनी तो रिपोर्ट व्हरून दिगंबरा कडेन दिलो. हांवें बेस्ट केलें म्हणटालो. म्हाका याद जाता नार्वेकाराची. नार्वेकार सदांच सांगतालो दिगंबराक 2 पोटां आहा म्हणून. तो बसता आसतना तुमी पळयता 2 पोटां. पोट केन्ना बरोना म्हणून नार्वेकार सदांच म्हणटालो. आनी ह्या मनशाक पयशांच्या आशेन आमची पार्टी काबार करतलो. सगळे लोक जाणा वो अमित शाक मेळोंक गेलोलो म्हणून आपणाक बीजेपीन घे म्हणून. पर्रीकाराचे डायींग वीश आसलें ह्या मनशाक घेवचो हो घातकी म्हणून. आनी फायनली ही इज अ RSS मॅन. हो काँग्रेस पार्टी इकतलोच. आतां हे आमचे लुंगीवाले आनी गांडू येता पळय ते कित्याक सदमा जावं नको. सगळे ते पयशे घेवनूच डिलांक वता. सगळ्यांचे फकत पयशे घेवन डिलांक वता. गोंयचो लोक, कालांगूटचो लोक तुमकां लिसांव शिकयतलो. गोंया जाणा हांव नको कहो कॅप्टन विरिया तो बाय ऑनस्ट पर्सन. हो मायकला असल्या बारीक कहो रावतलो पळय तो ते पार्टयेन. आयज हांवें आयकलो जिनान रेजिग्नेशन दिलां म्हणून. हो मायकल लोबो आमचे जेन्ना कोविडाक सांपडले, त्रासान सांपडलेले बोट गोंया येयलेले तेन्ना कितले लाख मागतालो तेंचे कडेन. कितले लाख बोट हें करपाक आनी आमच्या गोंयच्या भांग भायर काडपाक कितले लाखूच मागतालो ते जिना जाणा. व्हडल्या मनशांक घेवन तुमी पार्टी चलयतल्या. हे पार्टयेक आमी ना. आयज आमी रेजिग्नेशन दिलां, रेजिग्नेशन दिता. फाल्यां आमचो कितें तो फ्युचर. फाल्यां सांजे आनी एक मिटींग आहा. कशें कोण बसतलो, कोण हिंचे पार्टीक वयतले, इंडिपेंडंट बसत ते डिसिजन घेतले आमचे आनी सपोर्टर हांगा हाडून. आयज फकत आमी डिसिजन घालना रेजिग्नेशन दिवपाक. ब्लॉक वील रिजायन टुडे. थँक्यू. One minute. The block president. No, yeah. 1 minute. Block president is. Let's see. आता 2 महिने झाले
आनी 2 म्हयने वयर जाले आमी कॅम्पेन स्टार्ट केली आनी जेन्ना म्हाका ब्लॉक प्रेसिडेंट केल्लो खूब एफर्ट्स घातले बिकॉज इट इज शॉर्ट स्पेन आय टू डू लॉट ऑफ थिंग्स हे सगळे आमी जाग्यार करून तिनूय कॅन्डिडेट्स जे आसा तिनूय कॅन्डिडेट्स तांकां मेळोन तांकां सगळे एकठांय घेवन मेंबरशीप करून ऑलमोस्ट 400 एक्टीव मेंबर्स आमी केल्या खंयच्याच ब्लॉकान आमी करूंक ना आमचो जो ब्लॉक आसा इज द मोस्ट एक्टीव ब्लॉक इन द एंटायर नॉर्थ तुमी जाणा आसतले आमचे कंटिन्यूस वी वर वर्किंग सो हार्ड हावस टू हावस विजिट्स आमचे चालू आसले आनी आमचो एक स्लोगन आमी स्टार्ट केल्लो लोबो हटाओ कलांगूट बचाओ आनी आयज आमी डिसिजन घेतलां आतां फुडें आमचो स्लोगन जातलो काँग्रेस हटाओ गोवा बचाओ आनी हो स्लोगन आमचे सगळे मेंबर वावुरतले आनी आख्ख्या गोंयांत हो स्लोगन आमी स्प्रेड करतले काँग्रेस हटाओ गोवा बचाओ आनी हो स्लोगन आमी चालू करतले आनी आमचे सगळे ब्लॉक मेंबर्स एक आसा आनी आमी चालूच दवरतले आनी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जोरान काम करतले एका सोंपोवपाक हेणें आमच्या गोंयचें खूब डिस्ट्रक्शन केलां तशेंच कलांगूट मतदार डिस्ट्रक्शन चालू आसा कितें आमचे कितें म्हणटा ते सँड ड्युन्स डिस्ट्रॉय केल्ले आहा दोंगर कातरलेले आहा शेतां रॅम्पटली बरोब आसा आतां कोण एक आपल्या पोटाक बसता इट इज अंडरस्टँडेबल बट ही रॅम्पटली सगळे ग्रीन आहा ते ब्रावन केलेले आसा आनी ही तेजे एक इंटेन्शन्स आहा कितें आतां तो शोले वयतात तेच तेजें काम चालू आसतलें कित्याक हांगा ती ओडीपी हांगा करून तें डिस्ट्रक्शन केलां हाय रायज बिल्डींग्स हाडल्या तें कलांगूट शोले कॉन्स्टिट्युशन करपाचें तेजें एक आयडिया आहा तेका शोले कॉन्स्टिट्युशन लोक म्हाका सांगता त्या प्रमाणे आमी ताका वोट घालचे ना तेजे पयशे घेतले आमी ताका वोट घालचे ना तशेंच आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युशन सगळ्यांनी डिसायड केला मायनॉरिटी एज वेल एज द मेजॉरिटी कम्युनिटीन डिसायड केलें आहा की ताका आमी वोट घालचे ना ताका आमी हे पाटी उडयतले बिकॉज ताका उडोवपाकूच जाय तो एक जाण आहा कीड ही इज अ स्नेक इन द ग्रास आनी आमी ताका 100% वावरतले ताका उडोवपाक आनी एंटायर गोवा आमकां सपोर्ट करतले आतांच म्हाका फोन येयल्लो इवन द ब्लॉक प्रेसिडेंट्स इन द नॉर्थ आर अपसेट एंड वी शूड सी that we should all get together and defeat this Congress because Congress is becoming a evil. It is not the same old party which was functioning. That ideology of the Congress is diverting in the wrong direction. म्हाका काय समजना आतां हे स्मॉलर पार्टीज आहा आप तशें TMC आसा दे आर जस्ट रुलींग वन स्टेट मागीर दे आर इन अ पोजिशन टू फायनान्स द कॅन्डिडेट्स वाय काँग्रेस कॅन फायनान्स 70-year-old party they have governments in many of the major states of the country like Rajasthan, Punjab, Chhattisgarh, Maharashtra they are in alliance and they can't finance the candidate. Vitamin M सगळ्यां कडेन काडून सुरू जाल्या सगळे कॅन्डिडेट्स माझेच पण म्हाका सांगले एका मनशान एका एजंटान रिगंबर कामतीच्या एका सांग म्हणून कोणाक आंगण्यालाक 2 कोटी डिपॉझिट कर म्हणून हें कितें चल्लां म्हाका काय समजना. This is what is happening in the Congress circle, like the Gandu who's तो येयला तो गांडूच तो हाली mining, he is a mining baron तो येयला हाली लुटपाक आमकां गोंयकारांक. He is a partner with many of our leaders. They are just come to make business here. They are only creating a business ventures for them, not for the interest of the government, not for the interest of the common people. हे चालू हा आणि गोंयकार आमी सगळे एक जावंक जाय irrespective of the community, irrespective of the religion. We should get together and defeat this Congress. एकूच सांगूंक सोदता की ही मेसेज आमची आमी तिगूय जाण भोंवताले अलॉंग विथ द ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमी लिफलेटां पास करताले की आमच्या तिगांचो फोटो घालून काँग्रेसाचो हात आसलो तेजेर. सो वी आर नो मोर वीथ हँड. हे लोकांनी मातशें चिंतचे बाबा आमी हातीक ना म्हणून आनी कन्फ्यूज जावंक जायना जावपाक लोकांक. हे आमचो रिक्वेस्ट. आनी जे मनशाक कचऱ्या मंत्रीक तेणेन घेतला काँग्रेसान तेका आमी परतून घरा धाडटले आनी तेका तुमी हो वोट मारपाचो ना. हे आमचो रिक्वेस्ट तुमकां सगल्या लोकांक. हांव जाणा सगलो लोक आमच्या बराबर आसा म्हणून आनी हांव मागतां परतून लोकांक की लोक कन्फ्यूज जायनाका. ह्या हाती वयर सिंबला वयर थिंसर आमचो फोटो आहा म्हाजो आग्नेलाचो सचिन मागीर बेनेडिक्ट आनी आमचे महिला मंडळाचो चेडवाचो आमी बिबियानाचो शाहू सगळ्यांचे फोटो आसा तेजेर. पूण आमी वी हॅव रिजायन
And my block president told you all that we have resigned from Congress. Thank you. फाल्यां मिटींग फाल्यां मिटींग आहा न्हू सांजच्या दिसा मिटींग आहा आमकां. After what happened yesterday, definitely there are several parties that must have approached you. So what do you have to say on that? That is what we are going to discuss tomorrow. We have called our people tomorrow because see, this Michael Lobo is come. I told you yesterday, day before yesterday, that there is a deal between Amit Shah and our party leaders. That if he wins, he is going to take our people and go to BJP. That's for sure. So Michaelak vote घालप म्हणजे BJPकूच घातलेल्या भाशेन जालो तो. So we will not allow that. Because Digambar, everybody knows he wanted to go to BJP. ताका घेयना. कित्याक ताका कोण पातयना. Digambar कोण पातयना and he is a criminal as per this charge sheet filed against him. JICA, 35,000 crores mining scam. Anybody believes that there was no mining scam during his time? And तो leader पळय म्हणटा न्हू, तो chief minister 5 आसता. When we went for election under him, we got 9 seats. 9 seats. तो सद्या हाजेकार बजेकार सगळ्यांक आपण हेल्प केला म्हणून. तुम्ही तर हाजेकारांक बजेकारांक सगळ्यांक हेल्प केलेले 9 सीटां कशी येयली तुजी? व्हडल्या मनशांक घेवन तर गेले आनी तेणें सिस्टमॅटिकली आमचे पळय लिडर आसले, ऑनस्ट लिडर आसले काँग्रेसी, तांकां काबार केले. लुईजिनाक, रिजनल्डाक तांकां सफोकेट करून तांकां भायर काडले. सो आपूण हें करपा मडकयकार आमचे लिडर आसले ते, तांकां सगळ्यांक हाणें पयस केले. इवन मोविन गुदिनो आनी ऑल काँग्रेस लिडर हेंच्यांनी हें केलें, काबार केलें. सो वी डोंट सी काँग्रेस कमींग टू पावर. आनी वी ओनली सी दॅट हे 7-8 पळय येता तांकां मायकल फॉर वॉट ही इज नोन फॉर दीस, तो घेवन तांकां BJPनूच वयतलो. So definitely on today's meeting, maybe the senior Congress leaders must have approached you all in the morning or yesterday also after the induction. What were the words from them that you? Oh, I didn't take that. Gandu had phoned me. I didn't take his call. He called me at 8:05 something to probably tell me that induction is at 8:30. Sorry, I gida kutta tumi. You should have had it in the morning, no? Why in the dark of the night? So I didn't take his call. तो दुसरो एकलो आनी एकलो जाणटो थिंगा. He called Indian Ministers. Yeah, he called M.K. Sheikh. M.K. Sheikh. I don't know who has given him my number. He called me, say he's calling me for the induction. I said, what induction? Press conference. I said, not interested. He is the one who, when he was given the Congress ticket, he took money from the opposite candidate and was sitting at home. So these are our Congress leaders. How to sell the party. One thing is for sure, whatever decision will be taken collectively, with all of us, together, with the people. ऑपरेटर सुरेश विवेकानंद सकस येताना सांगला की तुम्ही जर आपण येऊ शकता जाल्यार ते वेलकम तुमकां दिसता आपण घेतले. तो आमकां सपोर्ट करताले, इज वेलकम. वी कॅन जॉइन अप and he should support us. We don't see him as a winnable candidate. He is a good man, but we don't see him as a winnable candidate. So if he wants help from us for up to win, maybe we can work out something. So you just announced with the new slogan that Congress Hatao, Goa Bachao. But if you see that majority of the political parties and leaders also are fighting against the BJP, but now being like I'll say former congressmen, now you all have to fight against two parties, that is BJP and Congress. So what do you have to say on that? See, our Goans are smart enough, you know. And everyone knows, all the people of Goa, they know what Goa needs. We are going to be the people. People are the one who is going to decide. That's why we are saying our slogan is Goa Bachao, Congress Khatao. You know, to save Goa, you have to get united. This is what entire Goa is going to do. Do you think Michael is going to be congressman even if he gets elected? How long do you give him to be in the Congress once he is elected? It's a plot. Sorry? Do you think it's a plot? I said it before they even took him. I said Amit Shah has threatened our leaders. That for sure, 100%. Amit Shah has threatened our... ते कितल्यो केसी आहा पळय मरे आमच्या काँग्रेसच्या लिडराचेर. ते चार्जशीट केलेलो आहा. डेफिनेटली they'll pressurize him. मायकलाची भायर सोदतली. तेजें पळय कन्वर्शन आहा न्ही कितें केलां. काल हांव ते जोशुआ दाखयता लिस्ट घेवन बसलेले ते. तेजे काडटले. they'll pressurize him and make him come to BJP. BJP is known for that. So for us now, BJP and Congress look like the same. A team, B team काय ना, एक टीम कशी दिसता ती. I have a last question. As per EC Election Commission rules,
every candidate who is going to contest have to produce their criminal record. So what do you have to say on the Congress leaders who will be contesting and also against? So Michael's criminal record is quite long. want to None say of I us, got it on the mobile. none of us have got criminal record. Digambar has got something. I don't know. So many. He's even charge sheeted. I don't know. And if you show a charge sheeted person as the face of Congress, I don't think people of Goa are going to vote for that. Because there is no other face. Because Vijay, so Girish cannot win even a Panchayat election anyway. So he cannot be the face of Congress. So it will be only the charge sheeted person. People are eager to know the next stand now. Can you focus on No, फाल्या meeting आपयला no. Tomorrow 5:30 we are going to have a meeting and then decide. BJP approach जाले आमकां body, but strategically we don't think it is going to work out. So strategically we will work to defeat Michael. We are not with the BJP because we cannot align with the BJP in any way. But we have to defeat Michael. म्हाका तुमकां याद आहा जाल्यार म्हाका TMC नाफोन येयलोलो 4-5 म्हयन्या आदी आनी हांव TMCन वयता म्हणून म्हाका राहुल गांधी नाफोन येयलोलो ते राहुल गांधीक बाबड्याक उगडास आहा ना हांव म्हाका कितें सांगलेलें न्ही आय डोंट टॉक अगेन्स्ट हिम आनी तेन्ना म्हाका सांगलेलें हे घात कोत्तेले कित्याक मायकलान हांगा पयशे दिले म्हणून तेका लागून तुमी पळयलें फाटल्या 5 वर्सांक मायकला जितल्यो ड्रग केसी आसल्यो आनी आमच्या काँग्रेसाचे कोणूच उलयनासले तेजेर कितें सो त्या थिंग वॉज गोईंग ऑन एंड TMC टोल मी हे तुका घात कोत्तेले म्हणून बट स्टील एज अ लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी वी स्टेट म्हाका चिदंबरम मेवलो दिल्ली गेला तेन्ना राहुल मेवलो वेणुगोपाल मेवलो नाव दे किपींग द हँड्स अप होल्डिंग द हँड्स अप सेइंग दॅट हे जाला म्हणून द गोवा लिडर्स वॉन्ट मायकल लोबो म्हणून आनी तेणें कन्विन्स केला तो शोले जिखोन हाडटा म्हापसा जिखोन हाडटा गेले फावटी तो म्हापसाचे कॅन्डिडेट काम केलेलें ही लॉस्ट ही डिडंट गेट अ लीड इन शोलीम फॉर अस ही डिडंट गेट अ लीड इन सालिगांव फॉर अस he didn't get a lead anywhere except for Kalangut, which we had got the previous Lok Sabha also. It is not because of Michael. Michaelan Girishak पैसे दिलेले for Lok Sabha, which has agreed. Girish has agreed. मग तेका कुत्रो गो भायर बसून दवरलेलो आनी आमचे पंचायत मेंबर आसले थोडे तेंचे फुड्यान हाडून 10 लाख दिलेले प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी कुत्र्या भाशेन भायर रावन 10 लाख घेवपाक मायकलाच्या घरार गेलोलो सो दॅट इज द स्टँडर्ड ऑफ अ पार्टी लिडरशीप आनी पूण हांव तेका मानना कित्याक तो भिकारीच कहो सो तेचे म्हाका राग येता दिगांबर इतलें चोरलां आसा तोरी तुका विटामीन एम जाय दुसऱ्या कडले तेचे कडेन इतले पयशे आसतले वन ऑफ अ काँग्रेस लिडर्स लास्ट इयर वॉज टेलिंग मी ही मस्ट बी द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द होल ऑफ गोवा म्हणून इतले इलिगल वेल्थान इंडक्शन मे बी डील सारके जावंक नासले आसतले सगळे पयशे पडोवंक नासले आसतले नको आय एम जस्ट थिंकिंग मे बी we have to be united. You cannot just unite. There has to be strategy. Other candidates besides four of you, there will be other candidates. Yes. But we cannot get everybody together and we cannot win. There has to be a strategy. Somebody has to sit, somebody has to break the votes, somebody has to get the votes. So we'll do a strategy. So last question to any one of you. What do you have to say on those leaders who plan to join the Congress in the upcoming days? See, if they are honest people, if there is no criminal background like Michael Lobo, people are welcome. But you don't get them last minute and give them ticket. You don't make people like us work for 5 years and then get somebody who's tainted. 10 years. And give, yeah. So you don't get somebody at the last minute like Saligaon. Kedar Naik is pakka RSS fellow. Kedar Naik to ticket ditele and to Congress in Raudolo. Tulio has been working there. In Aldona, Tara Karolkar, who joined about 2 months ago, Adi Congress mental. They are also there. Carlos is working. This is a systematic attempt to finish the Catholic leadership. Jab Catholic anga alle Congress in, tenga kabar korbaji idea ri. You have seen that. Louisine, Sokole, tenga kabar korun. They like Trojan had said, Girish is very communal, madam. Girish is very communal. So they want to finish the Catholic here. They think by being communal they are going to get votes. They will not get. Communal votes will always go to BJP. Sir, the last sentiment is असे म्हणतात की काँग्रेस यांच्या पुष्का भावांच्या काळजाने possible take that kind from not the full this, but when they know देवजारा काढला म्हणून क्रिस्तांव लोक जाणा न्हू खंय मारूंक जाय ते वोट हेच्या आदी क्रिस्तांव लोकांनी BJP काडूंक ना एकल्यान इसरोंक जायना
हें तुका बरें क्वेश्चन घाल्यात आमकां. थोडे म्हणटा मत एक कालांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी बिलोंग्स टू काँग्रेस म्हणून. नो, हांगा MG येयल्या मालीक, हांगा 2 पानांचो सुरेश पर्वळेकर येयलेला, हांगा काँग्रेस येयल्या, हांगा BJP येयल्या. आतां लोकांक जाय पळय पिपल्स MLA येतलो. तशें कांय ना. इवन कांय ना. जेन्ना खालप MP जाला आनी तो MGचेर बसलो जेन्ना MP इलेक्शन क्रिस्तांवांनी मारूंक नाका लोकांक म्हणलें बाराच्या लोकांक आयज आयज एकूच म्हणणें आसा न्हू पळय लोकांक तूं म्हणटा कितें आत सगळेच आतां लोकांनी चिंतलां बाबा हे हाती फाटल्यान कोण आहा तो आतां हाती फाटल्यान तो गात आहा पळय कचरो मंत्री. सो लोकांक कचरो मंत्री ना घाल्लो तेणें पाड घातलेले आहा. आयज कोंगोट दीस ब्लिडींग आयज सगळे रोगात गेला म्हणजे सगळे दोंगर खाल्ल्या PDA हाडून काबार केल्या सगळे A to Z केला तेणें. पूण आतां लोकांनी चिंतलां बाबा हो मनीस कालांगूट येत आनी जें कितें उरलां न्हू इल्लें हें रोगोत उरलां आमचें तें काबार करतलो. बरो पार्रा पावलो. आतां तो एक काडून तो पार्रा आनी आरपोरा पावला. ते फुडें बायलेक दवरल्या फुडें ते दोंगर आसा ते काबार करतलो. ते लोक तो नको, शिवोलचो लोक नको की हो मनीस कसलो तो हो विश्वासघात करपी मनीस. हांव एका सिल्वेस्टराक फोन मारतालो शिवोलच्या सरपंचाक, अरे तूं तेज बराबर कित्याक भोंवताय? हांव भोंवन म्हणलें म्हाजे फाटल्यान सुरी मारली. पूण तेणें तो फोन घेवंक ना म्हाजो. पूण आयज ताका हो आन्सर म्हाजो ताका. रायट Sir, just one question. Even Dilala Lobo, she is campaigning in Shivalik. Candidates are not declared as of now. But suppose she gave the ticket, Congress ticket, you people will going to campaign against her in Shivalik also. Everywhere. In the whole of Bharatiya. All of Bharatiya. He is supposed to be Bharatiya's leader now. We'll show the Congress who are the Bharatiya's leaders. People are the we have Bharatiya's already leaders. started from today by pointing out what surely issues. We already started the शिवोले campaign काबार करायला against शिवोले. them. Such Kalangut, we have attacked Shivole. It is said that Digambar wanted drug money. For the vitamin M, ताका ड्रग्साचे पैसे जाय पडले म्हणून. ताका मायनिंगाचे स्कॅम केले ते पैसे पावंक ना. Thank you. थँक्यू. बरोबर.